प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 11वी चीट 25 ते 27 पर्यंत. आनी आमी आयज ह्या 25 वोडेर नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? जेजू आपल्या बापाक उद्गारता आनी कितें म्हणटा? बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपून दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की ल्हान भुरगीं शिकलेलीं न्ही, तांकां कसलें गिन्यान आसतलें, तांकां कसलें वस्तू देवाच्यो कळटल्यो, तांकां शिकोंक जाय त्यो. ल्हान भुरगीं जेन्ना जेजू म्हणटा, ल्हान भुरगीं कोण? एक खरीत भाशेन जेन्ना ल्हान भुरगीं आपल्या पांय मायचेर सगळो विश्वास दवरतात, ती जाणून की पांय माय आपल्यांक जेवण दितली, तांचो कुयदाद करतली. आनी एके भाशेन एका ल्हान भुरग्याक आपल्या पांय मायचेर इतलो विश्वास आहा, ती जाणो की पांय माय आपको केन्नाच दुखोवची ना. सगळो विश्वास, सगळो आपलो ट्रस्ट म्हणटा ते भाशेन आपल्या पांय मायचेर दवरता. आनी तशींच जो लोक सुर्गीच्या राजान आहा, देवाच्या राजान आहा, जेजूच्या राजान आहा, तो लोक जेजूच्या उतराचेर आनी जेजूचेर आपलो भावार्थ दवरतात. सगळ्या दिसपट्ट्या जिवितांत सगळें जें तांकां जाय, आपलें जिवीत कशें चलोवंक जाय, तें सगळें देवाचेर, जेजूचेर, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरून आपलें दिसपट्टें जिवीत चलयतात. आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत लोक शाणो आसा, शिकलेलो आसता, खूब मॅनेजर आसतात, व्हडले पोजिशनाचे आसतात मनीस, इतले शिकलेले आसतात. आनी ह्या मनशांक देवाच्या उतराची सजमणी मेळपाक अहें इम्पॉसिबल न्हय, म्हणजे आगोट न्हय, पूण आडकोळ जाता. कित्याक? ह्या संवसाराची जी आमकां जानवाय मेळता, हे संवसाराची जी आमकां शिकवण मेळता, आनी देवाची शिकवण आहा ती देवाच्या उतराचेर आड वेता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हे वस्तू पळयता, आमचे टॅलिविजनाचेर पळयता, इतलें आमच्या ह्या दिसांनी कितलें नवे येता आमच्या जिवितांत, आनी हें सगळें पळोवन आमी समजता की आतां आमी सगळे देवच जाल्यात म्हणून, मनीस देव जाला म्हणून, आनी देवाचेर विश्वास दवरिनात, देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरिनात, आनी देखून आमकां भावार्थान चलपाक एकदम आगोट जाता. आनी देखून आयज म्हणटा जेजू, एक खरीत भाशेन जेन्ना आमी त्या ल्हान भुरग्या भाशेन जाता, आमचो सगळो विश्वास देवाच्या उतराचेर दवरता, देवाचें उतर आमकां ती वाट दाखयता, आनी आमकां सगळें आमच्या जिवितांत बरें जावन आमी सुर्गीचें राज ह्या संवसारांत जिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, एके भाशेन आमकां गरज कितें? ह्या देवाच्या उतराची तेजी सजमणी मेळपाक आमकां. आनी जेन्ना आमकां ह्या देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा आनी तें उतर आमी पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, तेन्नाच की आमकां त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी आयज आमकां गरज कितें? आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळून फकत आमकांच न्हय, पूण आमच्या फामिलीक, आमच्या कुटुंबांनी आमकां तें देवाचें उतर शिकोवपाक दुसऱ्यांक. आनी भाव भयणीनो, हें जें काम दिलां आमकां जेजून ल्हान भुरग्या भाशेन म्हणजे आमकां विश्वास धरून देवाच्या उतराचेर दुसऱ्यांक दाखोवपाक की आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं म्हणून. जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं, देव आमकां सगळें बरें दिता जेन्ना आमी तेज्या उतराचेर भावार्थ दवरता, विश्वास दवरता. आयज ह्या उतराचेर आमी खरेच भाशेन नियाळ करुया आनी आमी जेजून तें मागणें केले भाशेन तहेंच आमी म्हणुया, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया
ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्या आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक उक्ट्यो केलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. हें आमचें मागणें जावनी. कित्याक आमी सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन, सुपुल्ल्या बालांक भाशेन जेजूशी येवया आनी सगळें ताजें बरें जें ताणें घडोवन हाडून आमकां खुर्सार तें आमकां फाव करया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. सगल्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.